नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग उद्देगान उभी केल्ली गोयची अर्थव्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था, नोकरशाही, अनुत्सुक विधिमंडळ, कायद्याच्यो कटकटी बादल्यो। वायब्रंट गोवात फोमेंतो ग्रुपाचे अध्यक्ष अवधूत तिमलोंची वक्तव्यां। उद्देग मंत्र्याच्या राज्याक जुवाराचें कितें चल्लां तें खबरूच ना। सरकारान जुवारीक जमीन दिल्ली उद्देगाक। रियल इस्टेट येताशी दिसल्यार मुख्यमंत्र्यान परत घेवची, विश्वजिताची शिटकावणी। शेका वांटूक नव्यान जायरात दियात। हायकोर्टाची गोंय सरकाराक अर्द। आतां शेक वांटूक नवें धोरण। 3 वर्सां वयर अणभव आशिल्ल्यांक 90% आरक्षण। बायगिणी प्लांटाक परवानग्यो घेवपाचें काम निमाण्या पावण्यार। आतां साळगांव प्लांटाचो विस्तार। तिसवाडी गार्बेज प्लांट जायच, मायकल म्हणटा पणजे साळगांवचें प्रकरण मिटलें। नीती आयोगान केलो पयलोच इनोव्हेशन निर्देशांक जाहीर। मोठ्या राज्यांनी कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्राची बाजी। ल्हानांनी गोंय तिसरें। गोंयची तुलना 7 केंद्रशासीत प्रदेशाकडेन। तरुण तेजपालाड लैंगीक अत्याचाराचे केशीची ट्रायल थारिल्ले प्रमाणूच। हायकोर्टान केले स्पश्ट। थारिल्ल्या प्रमाण 21 ते 23 ऑक्टोबराक ट्रायल। पिडीत चलयेचे उलट तपासणी ट्रायल सुरू। डेंगू काळाबंदाक आरोग्य मंत्र्याची हेल्थाक फूल पावर। सिवरेज उक्ती दिसल्यार सोमतीच एक्शन। लायट उदक कट। इमर्जन्सीत परवानगेक रावनाकात। हेल्थ स्टाफा कडेन आतां रॅपीड टेस्ट किट। आनी फामाद सिनेमॅटोग्राफर जॉन बेली गोयच्या 50व्या इफ्फीक ज्युरींचो अध्यक्ष। फ्रांस, ब्रिटन, चीन आनी भारतांतल्यान ज्युरींची निवड। सुवर्ण मयुरा खातीर 15 फिल्मां मदीं सर्त। मायनिंग उद्देगान गोयची अर्थव्यवस्था उबी केली, मात भ्रष्ट व्यवस्था आनी नोकरशाही, अनुत्सुक विधिमंडळ, कायद्याच्यो कटकटी असल्या गजालींक लागून गोयचें मायनिंग बंद पडलें। फोमेंतो उद्देग समूहाचे अध्यक्ष अवधूत तिमलो वायब्रंट गोवा समिटांत मायनिंगाचेर उलयले। गोंयांत शाश्वत मायनिंग जातले जाल्यार खंय शाश्वत कायदे जाय। But recently there is a hue and cry that it is not sustainable, it is not needed, stop it. And in Goa, these pendulums swung the one way and said stop mining. Goa was a financially viable entity. By stopping mining, the debt of Goa has gone up from $1 billion to $5 billion. Now I keep on saying system, 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 but where does the system come from for sustainable mining or sustainable undertaking of winning the natural resource? The system comes from good legislation. So the system of law is very important for sustainable mining. So if 60,000 families are going to be brought into poverty and the whole mining belt is begging for food, that's a massive social cost. Players who actually stop the mining, which may also include myself in a way, the judiciary, the unwilling legislature, the greedy executive, the bureaucracy, everyone got onto this goose that laid the golden egg and killed it. But then, now try to bring it back to life. It's quite difficult. Mining ought not to have been stopped. On the contrary, it ought to have been encouraged, which is what happened in 1950s. Because mining got encouraged, Goa got built. And I can give you the statistics, how the Marshall Aid from Europe came to Goa to start mining, and how it brought the society up into double-digit economic growth. Now, if with 12% economic growth, there is 0.25% social damage, I think we've got to see in totality what that equation is. जुवारीचें कितें चल्लां तें उद्देग मंत्र्याचे राज्याक खबरूच ना। मात फुडें फाटीं जुवारी बंद पडल्यार रोजगाराचे नजरेन गोंयाक मोठो धपको हें ताका मान्य।
सरकारान खंय जुवारीक जमीन उद्देगीक वापराक दिल्ली, हो उद्देग बंद पडटा जाल्यार सरकारान जमीन परत घेवची। रियल इस्टेटीचे नांवान जमनीची वाट लावंक जायना म्हूण विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयला। जुवारी रसा तळाक गेल्या म्हूण प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो। Sir, there is one more issue regarding Zuari industry. खबर ना Industries Minister. म्हाका कोणूच बरोवंक ना काय आमच्या डिपार्टमेंटान कसलेच कॉरस्पॉन्डन्स ना। हांव बी आयकलां पयर चीफ सेक्रेटरी म्हणटले म्हाका ते म्हायती काडचे पडटली बिकॉज इट वील बी अ मेजर सेटबॅक टू अस बिकॉज लॉस ऑफ जॉब्स वील बी देर। सो वी हॅव टू टॉक टू द मॅनेजमेंट टू सी वॉट इज गोईंग ऑन। बट वन थिंग आय वूड रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आमी भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ती 1000 एकर जमीन दिल्ली तांकां, ते जमीन जे दिल्या ते दिल्या इंडस्ट्री खातीर। तर ते इंडस्ट्री बंद करता म्हाका दिसता सरकारान ती जमीन परत घेवपाची गरज आसा आनी ते सगळे 1000 एकर तांकां कितें बंद करून वचपाक न्हू त्यो, मागीर ते जमीन आमी वापरूं शकता न्ही। ते जमीन घेवन रियल इस्टेट करपाक आमी दिवंक ना कोणाक। एक म्हणजे एक सिद्ध आसूंक जाय, हे म्हाका खात्री आसा आमचे मुख्यमंत्री योग्य डिसिजन घेतले। भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना जेन्ना म्हाजे स्वताचे वडील तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले त्या सरकारान, तेन्ना आमी पयली व्हडली इंडस्ट्री म्हणून आमी 1000 एकर दिल्ली तांकां। ते 1000 एकर फाल्यां बंद करून वयता, म्हाका दिसता सरकारान ऑर्डिनन्स काडून जमीन परत घेवपाची गरज आसा। जुवारी एग्रो बंद पडूंक जायना। आदींच आशिल्ले गोंयचे बेरोजगारीन आनीक भर नाका म्हूण कुट्टाळची आमदार आलिनांग हुस्को तिवूय खंय जुवारीच्या संपर्कान आसा। There are rumors that Zuari may shut down, and I pray to God that they may be only rumors, okay? Because there are hundreds, or I could even say thousands of youth employed in the company. If Zuari shuts down, our youth will be jobless. Our Chief Minister has been very, very concerned about the situation, and he has promised all assistance to the company to ensure that one of the reasons that they feel could help them, one of the issues if solved could help them, is the release of subsidy from the centre, and the Honourable Chief Minister has said that he will look into the matter, and I'm very happy to say that he has already done quite a bit, because part of the subsidy from the centre has already been released. Yesterday, when I spoke to some of the representatives of Zuari Agrochemicals Limited, they said, "Madam, don't worry, everything is being done to ensure that the company will continue and nobody will be jobless." जुवारींतली सुत्रां सांगता त्या प्रमाण केंद्राच्या सबसिडीचो भाग जुवारीक मेळ्ळा। 1-1.5 म्हयन्यान खंय काम चालू जातलें। जुवारीचो आदलो स्टाफ म्हणटा, जुवारीन काम करप म्हणल्यार मोठी अभिमानाची गजाल। ही कंपनी कशीच बंद पडूंक जायना। आनी ह्या जुवारीन लगभग 28 वर्सां काम केलें आनी हांव 2014 रिटायर जालो डिसेंबर। तेन्ना जुवारीन अशी आसलेली परिस्थिती, जुवारीचो हात जातालो कोणूच नासलेलो। जुवारीन काम करता म्हणल्यार तुका लोन दिताले लोक, घे कितलो लोन जाय, लोक येताले म्हाका मेळपाक, लोन घे, हें घे तें घे म्हणून। आज म्हाका वायट दिसता की जुवारीक लोन दिना म्हणून, खूब वायट दिसता। कितें तुमकां दिसता चालू जावपाची फॅक्टरी परती? फॅक्टरी चालू जातली, अशें क्रायसीस जालें म्हणटा न्ही आतां, हे क्रायसीस जालें म्हणटा, पण क्रायसिसा कडेन मातशें मात करून तांच्यांनी फॅक्टरी चालू करपाची अशें दिसता म्हाका। पयलीं ह्या फॅक्टरीचेर खूब लोक अवलंबून आसात। पूण पयलीं एकदम बरी चलताली? एकदम बरी चलताली, एकदम बरी, एकदम बरी। तुमकां सवलती बी बऱ्यो मेळटाल्यो? एकदम सवलती मेळटाल्यो आमकां, जेवणाक खाणाक रावपाक कसलेच प्रॉब्लेम नासलेले आमकां। पगार बी टायमाचेर? पगार एकदम टायमार सामको। पगार म्हळ्यार तुका 1 म्हयनो सप्ता म्हळ्यार 30 तारखेक पगार एकावंटाक जॉयन जातालो, क्रेडीट जातालोच। एके वटेन केंद्राची सबसिडी सारकी पडना, दुसरे वटेन बँको रिणांक पातयेनात। दोना भितर एक कितें तरी जाग्यार पडल्या शिवाय सद्याच्या परिस्थितीन तरी जुवारी सुरू जावप कठीण। 15 म्हयनो करून स्टाफाक सांगून दीस धुकलतात। कितलो तेंपूच हें चल्ला। आतां खंय प्लांट सुरू जावंक आनी 1.5 म्हयनो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शेकां वांटूंक नव्यान जायरात दियात, हायकोर्टाची सरकाराक ऑर्द। आतां शेकांक नवें धोरण। 3 वर्सां वयर अणभव आशिल्ल्यांक 90% आरक्षण, 3 वर्सां सकयल्ल्यांक 10%। हायकोर्टान स्पश्ट केलें। गोवा बीच पॉलिसी 2019-22 प्रमाण 10 वर्सां वयर अणभव आशिल्ल्यांक 50%, 5 वर्सां वेल्यांक 40% आनी 30 वर्सां परस कमी अणभव आशिल्ल्यांक 10% आरक्षण आसतलें।
बांयगेणी प्लांटाचेर निर्णय जाय मेरेन साळगांवच्या प्लांटाचो विस्तार जावचो ना म्हूण मायकलान खंय आदलो सर्गेस्त मुख्यमंत्री पर्रीकाराक आदींच स्पश्ट केल्लें. बांयगेणी प्लांटाक परवानग्यो घेवपाचें काम निमाण्या पावण्यार आसा. ताका लागून आतां साळगांव प्लांटाच्या विस्ताराचें काम करूं येता म्हूण तो उलयला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे कार्यशाळेक मायकल उलयतालो. Some architects, some engineers, some even scientists who are trying to stop us from bringing solutions. But we will not stop. We will not stop until and unless the court tells us to stop. Because all the courts want solutions to these problems. And if the court says you continue the work, we will continue. But once the case is filed, we have to be ready with all our paperwork. The facility which will be coming up in Baingeni will go to the court. We know that. That is why I've told Levinson, be ready with all the documents. Our ex-chief minister was quite sick. He wanted to start the work. I told him, no, you don't start the work. Stop. First, let the people understand that this type of facilities are required. Let us go ahead with the work of Baingeni, which was acquired in 2007. Otherwise, if we increase this facility, Penjim will say that we don't want another plant to come up in Baingeni. We will want to build something else over there in the land acquired. Land to get is very difficult. So they have land. A facility in Tiswadi has to come for 6 constituencies. That same 27 panchayats are giving us extra waste now. It's nearly touching 200 tons, and the facility is only 100 tons. So we are not going to increase the number of panchayats to bring waste over here. The same number of panchayats of 27 will bring their segregated waste in this plant, which in the season time will touch 240 to 250 tons a day. That is dry and wet waste. पणजेची गार्बेज आनी साळगांवचे सिवेजी वेल्यान महापौर आमदारांचे कितें चल्लां म्हणून विचारल्यार मायकल म्हणटा प्रकरण खंय सध्या मिटलें. पणजेचे गार्बेजीक साळगांव प्लांटार बावटो. हितून वयताले ते स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटान. दॅट इज कॉल्ड टीट फॉर टॅट. आमच्या गोंयांत ती एक हॅबीट आहा. यू स्क्रॅच माय बॅग, आय स्क्रॅच युअर बॅग, तशें तें. सो ते लोकांनी कोणें सिरियस घेवचें न्हू. ते हिंगासर कोणें तरी तेंचो ट्रक हाडयलो, त्या खातीर तेणी सेवेजाचे ट्रक हाडयलो. एक प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आहा. आनी एज लॉंग एज दॅट फॅसिलिटीचें काम आमी स्टार्ट करिना तर आमी 10 टन्स तेंचे पणजेचे अर्दो वेट गार्बेज आमी आमच्या प्लांटान हिंगा डायजेस्टरान घेतले. प्रॉब्लम ना. 10 टन्स पणजेची आमी घेतले. आमी ते स्पश्ट सांगलेले आहा तेंकां, स्पश्ट केल्ले आहा की आमी चोरया घेयना डायरेक्टली. पूण तेणी आमकां सारको हाडून दिवचो. ते लोकांक वास येता, कितें ओपन हाडल्या लिचेट पडटा, तशें जावंक जायना. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. नीती आयोगान राज्यांचो पयलोच इनोव्हेशन निर्देशांक जाहीर जालो. कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र मोठ्या राज्यांनी टॉप पयल्या 3त. छत्तीसगड, बिहार, झारखंड तळाक केंद्रशासीत प्रदेश आनी ल्हान राज्यांचे वळेरेंत इनोव्हेशनांत गोंय 3रे. आयोगान ल्हान राज्यांचे नांवान गोंयची तुलना प्रत्यक्षात केल्या 7 केंद्रशासीत प्रदेशा कडेन, तातूंतय गोंय 3रे. नीती आयोगान राज्यांचो पयलोच इनोव्हेशन निर्देशांक अहवाल जाहीर केलो. इनोव्हेटिव्ह गजालीं खातीर राज्यांक उर्बा दिवपाच्या हेतान हो निर्देशांक. 29 राज्य आनी 7 केंद्रशासीत प्रदेशांचो इनोव्हेशनाक उर्बा दिवपाच्या नजरेन कामगिरीचो नियाळ जाला. 7 वेगवेगळ्या निकशांचेर आधारीत नीती आयोगान हो अभ्यास केला. कर्नाटक, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, तेलंगणा आनी हरियाणा ही पयलीं 5 टॉप राज्यां. छत्तीसगड, बिहार आनी झारखंड ही 3 राज्यां इंडेक्साचे निमणे पावण्यार. उत्तर पूर्वी राज्यांचे वळेरेंत सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड टॉप 3 राज्यां. जाल्यार केंद्रशासीत आनी ल्हान राज्यांचे वळेरेंत दिल्ली पयलें, चंदीगड 2रे, गोंय 3रे राज्य. राज्य पावण्यार इनोव्हेशनाक चालना दिवपाचो वावर कसो चल्ला हाचो नियाळ घेवंक म्हूण 1.5 वर्सां फाटीं ह्या निर्देशांकाची संकल्पना आयिल्ली. ह्या निर्देशांका प्रमाण राज्यांची इनोव्हेशनाची ताक, आव्हानां आनी संदीचो अभ्यास करून त्या सरकारांनी इनोव्हेशनाक वाव दिवंक गरजेच्यो गजाली करप हो उद्देश. A set of enablers and a set of performance indicators. Now, at the moment, I think there are 6
enablers and 2 performance indicators. I am hoping that we'll shift gradually to more and more performance-based evaluation and outcome-based evaluation, and our innovation index will get based even on that, because that then again becomes a much better competitive rank, and that will attract the investors also. So one, clusters to attract, to really set in motion clusters, to get the synergies between different stakeholders, and 3, shift to competitive good governance even in this form. And I think that's the role that these indices can play. वेगवेगळ्या गजाली वेल्यान हो निर्देशांक थारायला. तातूंत मनीसबळाचे भांडवल, गुंतवणूक, कुशळ मनुष्यबळ आणि नॉलेज आउटपुट या गजालींचो आस्पाव आसा. मनीसबळाचे भांडवल आणि इन्व्हेस्टमेंटाच्या निकषांचेर चंदीगड पयले, पोंडिचेरी दुसरे, जाल्यार गोंय तिसरे राज्य. इन्व्हेस्टमेंटाच्या बाबतीत लक्षद्वीप पयले, दिल्ली दुसरे, गोंय तिसरे राज्य. नॉलेज वर्कर्स आणि बिझनेस वातावरणाच्या निकषात मात गोंय पयले. नॉलेज वर्कर्स आणि बिझनेसाक वातावरणाच्या निकषांचेर गोंयची कामगिरी पळयात. नॉलेज वर्कर्सात गोंय पयले, चंदीगड दुसरे, दिल्ली तिसरे. बिझनेसाक वातावरण कॅटेगरीत गोंय पयले, दिल्ली दुसरे, लक्षद्वीप तिसरे. सेफ्टी आणि लिगल वातावरणाच्या निकषांचेर अंदमान निकोबार पयले, चंदीगड दुसरे, गोंय तिसरे. इनोव्हेशनाक चालना दिवपाचे आणि प्रत्यक्ष कामगिरीच्या निकषाचेर गोंय पयले, चंदीगड दुसरे, दिल्ली तिसरे, अंदमान निकोबार चौथे, पुडुचेरी पांचवे. प्रत्यक्ष कामगिरीच्या निकषाचेर दिल्ली पयले, चंदीगड दुसरे, दामाव आणि दीव तिसरे, दादरा नगर हवेली चौथे, गोंय पांचवे. आयोगान ल्हान राज्यांच्या नावान गोंयची तुलना प्रत्यक्षात केल्या 7 केंद्रशासित प्रदेशांकडेन. तातूंतय गोंय तिसरे. ल्हान राज्य आणि मोठ्या प्रमाणात साक्षरता आसतनाय केंद्रशासित प्रदेशांकडेन तुलना करून सुद्धा गोंय सरासरी तिसरे सुवातेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तरुण तेजपाल आड 2013तल्यान लैंगीक अत्याचाराचे केशीची ट्रायल थारायिल्ले प्रमाणूच जातली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. आतां म्हापसा सेशन्स कोर्ट थारायिल्ले प्रमाण 21 ते 23 ऑक्टोबर मजगती केशीची ट्रायल घेवंक मेकळें. तारीख फुडें धुकलची म्हूण तेजपालान हायकोर्टात अर्ज घाल्लो. पिडीत चलयेचे उलट तपासणीन क्रॉस ट्रायलीक सुरवात जातली. घेवे एक कमर्शियल ब्रेक. डेंगूक आळाबंद हाडूंक आरोग्य मंत्र्याची हेल्थ स्टाफाक फूल पावर. कोणेय सिवरेज उक्ती दवरल्या म्हूण कळ्यार सोमतीच एक्शन घेवपाची. इमर्जन्सीत डेंगू रॅपीड टेस्ट किट घेवंक हेल्थ ऑफिसरांक खात्याचे परवानगीची वाट पळोवची गरज ना म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयलो. सिवरेज ओपन दिसल्यार खंय लायट उदकाचें कनेक्शन कापपाचें. आयज डेंगूचे परत दर आठवड्याक आमी रिव्यू घेतले. आमचो रोल कितें आहा ते रॅपीड टेस्ट डायग्नोस्टीक ते डॉक्टरांक आमी पावर दिल्ले आसा, ते तुमी घेवन दवरा. आनी कन्फर्मेटरी टेस्ट जाता JMC, पूण परत ट्रॅकिंग ऑफ द पेशंट्स हे सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. एक्सपेक्ट अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो टू बी सिरियस, वेदर इट इज पंचायत or it is urban development. तेंचो रोल कितें, दे हॅव टू do their role. Our role is to see that all facilities, diagnostic kits, all these are available. पण आमी तांकां सांगलां मंडे पर्यंत सगळे PHC CHC तुम्ही हाडून दवरा. ज्युडिशियसली ताचो वापर करपाचो आनी पेशंटाचो ट्रॅकिंग करपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर जे आमी सुवेज आनी हे NGTचो आमकां जो प्रेशर आहा ते तुमी वचा फॉर डिस्कनेक्शन. जे कोण कंप्लाय करिना ते प्रमाणे ते ऑलरेडी 800 सुमार नोटिसीस डिस्कनेक्शनाक गेल्ले आसा. ते आमी चीफ इंजिनियर सांगून कंप्लायन्स घेतले. हांवें सांगलें 3 कित्याक 4,000 डिस्कनेक्ट करा, काय हरकत ना, कारण दिस इज ऑल लिव्हिंग सुवेज इन टू दिस NGT डायरेक्शन. आमी चीफ मिनिस्टराक विनंती करतले की प्रत्येक PHC CHCन आमकां गाडयो भाड्याक घेवपाक आमी फायल घातलेली, ती बेगीन आमी क्लियर करून घेतले. म्हणजे प्रत्येक डॉक्टर जो आहा तेजे तो मोबिलिटी आसतली ताका. ओके, सो ऑल डॉक्टर्स हॅव बीन टोल्ड वी आर गिवन देम फूल पावर टू ऑपरेट. दे कॅन take whatever decision they want. If somebody or some society is not adhering to any norms under Public Health Act, they will go for disconnection straight away. There's no disconnection of what? Water and electricity after giving show cause. We have to because this is all in public interest. We have to see that we do everything in public interest. IT मळार खूब संद आसा हे विद्यार्थ्यांनी समजून घेवचें. हातूंत सतत बदल जायत आसता, नव्यो गजाली सोद येत आसतात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. वायब्रंट गोवा आनी गोंय विद्यापीठ मेळून IT गोवा बिझनेस स्कूल दवरिल्लो. गोंय विद्यापीठान गोवा बिझनेस स्कूल आदींच चालू केला. तातूंतल्यान खंय नव्यो गजाली करपाक चालू आसता. The students should take the benefit of the session that is organized and
understand the various opportunities that are available in the IT industry. It is a sector that will always continue to grow with a new technology and latest innovation coming up with the regular intervals. Today, the Goa University has invited angel investor to give the select startup opportunity to present their ideas and pitching session, to understand that you play a very important part in the development of our economy. With innovation, you can create new avenues for yourself, and with a startup, you can contribute to the growth of our Goan economy. That we have in Goa University over the past year brought together 4 of our well-established teaching programs in economics, in management studies, in commerce, and in computer science and information technology. And we've brought them all together to form the Goa Business School. In its very short existence, the Goa Business School has already shown that it is doing really wonderfully new things. But we in Goa University for the past 33 years, we have tried to suggest that Goa is much more than a place merely of fun and frolic. The event today is one such step towards helping these companies realize their dreams. This is just the beginning, and as a facilitator, I would like to bring more such opportunities to help our startups grow in turn, and in turn create an ecosystem in which Goa becomes an attractive destination for IT industries. सिंधुदुर्गातले पर्यटन वाडटा आनी ताका लोकांचो बेस बरो प्रतिसाद मेळटा म्हूण गोंय हाल्ला. सावंतवाडीचो शिवसेनेचो उमेदवार दीपक केसरकराचो दावो. गोंयची बीजेपी आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत दोगांय सावंतवाडी बीजेपी पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेलीचे प्रचाराक पेटल्यात म्हूण केसरकर चाळवला. सावंतवाडीचो बीजेपी पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेलीच्या प्रचारावेल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण बरेंच तापला. पयली शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर सावंतवाडीचे जाहीर सभेत बाण मारले. उद्धव ठाकरेचे टिकेक मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीची ही जाप. इकडे सुद्धा जी काही गद्दार माणसं उभे राहिले त्यांच्या प्रचारासाठी बाजूच्या राज्याचा मुख्यमंत्री यावा. तुझं राज्य सांभाळणार आहे का? ते सांभाळ. इकडे कसं काय तू? महाराष्ट्रामध्ये तुझं काय काम आहे? आम्ही आहोत समर्थ. अरे ज्या महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला दिशा दाखवली तिकडे गोव्याचा मुख्यमंत्री होऊन महाराष्ट्राची दिशा दाखवतोय गद्दाराची. पहिल्यात पहिली आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा इथे कुठेच प्रचाराला आलेले नाही. बहुतेक त्यांचा इशारा माझ्यावर असेल तर त्यांच्या पायाखालची जमीन आता सरकत चाललेली आहे. माझा दौरा जो पूर्ण या मतदारसंघात झाला प्रत्येक मीटिंगमध्ये एवढा उल्हास होता, एवढा उत्साह होता की प्रत्येकाने हे ठरवलेलं आहे की आपलं मत हे राजन तेली साहेबांना असणार आणि त्याचबरोबर आपलं मत हे कपाट या चिन्हावर असणार आहे. हे वाघयुद्ध सुरू जाता थंय आसा. आता सावंतवाडीचो शिवसेना उमेदवार दीपक केसरकरानूय तेल घाले. सिंधुदुर्गात पर्यटन वाडटा ते पळोवन खंय गोंय हाल्ला. पर्यटनाची असा सुंदर पाया तयार करण्यात आलेला आहे की पुढच्या काळामध्ये गोवा राज्याच्या पर्यटनाला धोका निर्माण होईल एवढी ताकद या सिंधुदुर्गमध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि याची जाणीव झाल्यामुळे अख्खं गोवा राज्याचं मंत्रिमंडळ हे माझ्या विरोधामध्ये प्रचार करायला सावंतवाडीमध्ये उतरलेत. महाराष्ट्रात शिवसेना बीजेपीची युती, मात कोकणात दोगांचो एकमेकाआड धुमाकूळ. तातूंत नितेश राणेचे बीजेपी उमेदवारीन प्रकरण आनीक तापला. शिवसेना आणि बीजेपी कोकण सध्या प्रतिष्ठेच्या जाल्ल्यान दोगांचोय ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फामाद सिनेमॅटोग्राफर जॉन बेली गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 50व्या इफ्फीक ज्युरींचो अध्यक्ष. शुक्रारा हेर ज्युरींची नांवां जाहीर जालीं. फ्रांसाचो फिल्म निर्मातो रॉबिन कॅम्पेल, चीनी फिल्म निर्मातो ह्यांग यान, ब्रिटीश सिनेमळार नांव गाजयल्ली रॅम से, जाल्यार भारतांतल्यान ज्युरी खातीर रमेश सिप्पी आसतलो. सुवर्ण मयूर पुरस्काराक 30 देशांतल्यान 700 एंट्री आयिल्ल्यो. तातूंतल्या 15 बऱ्या फिल्मां मदीं सर्त जाता. इतले मजगती गोंयच्या कोंकणी सिनेमांक इफ्फी भितर सुवात मेळ्ळी म्हूण गोवा फॉरवर्डान गोंयकारपणाचे जैत जाला म्हूण
पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. Specifically with regards to IFFI, गोंयांनी गोंयकारपण जिखला. Thanks to intervention of the authorities over there. बाब सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन आसा, घडये मुख्यमंत्री आसत, पण कितें जावं दी आज गोंयचो आमोरी हो पिक्चर जो एका राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळिल्लो तो इंडियन पॅनोरमा भितर पावला एट IFFI. दुसरें म्हणल्यार कालच तुमी वाचलां आसतलें की गोंयच्या IFFI भितर गोंयांत तयार जाल्लीं कोंकणी आनी मराठी फिल्मां स्पेशल स्क्रिनींग करपा खातीर तांणी एक वेगळो हें केला, दालन केला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.